गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणी. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक आयचे सेशन स्वागत. ये प्रभुपाद लीलामृत सांगचे निमित्त मिगेले एक अनर्थ वचून एक प्रभुपादाले एक थोडेच सस्मात इतले गुण म्हाका मिगेल जीवन हाडच्याक एक अवकाश दिलेले हे भागवत पुराण कोंकणी सगळे सदस्याक मिगेल अनंत अनंत धन्यवाद आणि अनंत अनंत नमस्कार. सांगतल जन आसून ऐकतल जन ना जाल्यार कांय करूं जायना. सो तुमगेल बिझी स्केड्युलान तो प्रभुपादाले वयर प्रीती दवरून तुम्ही जॉईन जालेले सगळे भक्तवृंदाक मिगेले अनंत अनंत धन्यवाद आणि नमस्कार. हरे कृष्णा. हांव जय गौरांगी माताजीक मस्त धन्यवाद दिवं का. कसं म्हळ्यार मिगेले पशी एक 10 वर्सां होडी ती माताजी बुक ना जाल्यार फुडले वार फुडले शेनवारा कितली की उमेद रे ह्या प्रभुपाद लीलामृत सांगला. ती सो सिन्सियर सो हॉनेस्ट आणि कसं म्हळ्यार सो वर्किंग हार्ड. एक चूर सिन्सियर एक चूर बेजार ना अशी खंयची सेवा दिल्यार करता माताजी. तांकां प्रभुपाद अशींची सेवा करता तशी शक्ती दिवं म्हणून प्रभुपाद लागीं हांव मागता. कृष्णा ते परमदेवत्व परम कृष्णा राधा लागीं मागता की तांकां अशी शक्ती दिवं म्हणून हांव मागता. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो जय गौरांग माताजीन फुडली वारा सकड सांगला जाल्यार थोडेचे रिकॅप करता. हांव कसं न्ही फुडली वार आशिल्ले हांव सोडून गेलेले म्हळ्यार जय गौरांग माताजीन सांगून आसता. कसं म्हळ्यार प्रभुपादाल एक गुण आमी हांतू उडगास करून घेवचे. कशी प्रभुपाद प्रत्येक सिच्युएशन कशी हँडल करता आशिल्लो म्हूण म्हळेलें विशयाक तेका उडगास करून घेवचे. टटन हस्ट थंय त्या गार्डनार राबून आसतना कसं जाता एक तो इट्टी करतलो एकलो इट्टी करतलो तागेले बायले वट्टू ते तोटाचे एक मुल्याक खंयची एक नाकनातिले कशे पाळ पडलेले एक रुमांत राबून आसता. तेन्ना थंय ते तागेले बायलेक कशें कीची शूज टप मारलेले कोणकी चमकलेले कोणकी एक तांदून हेल्लेले हे पुरा शब्द आयकता. शब्द आयकतना तिगेल बांबून नमगना जाल्यार पळयता ते बायलेक कोणकी अशी भूज हालोवन गलगल हल्लेलेले अशें सकड पळयता. तेन्ना कुलशेखर म्हळेले शिष्य ताका नमीक आसा. तो सांगता अशी थंय कशें की देव म्हळ्यार भुताल बाद आसा ते रुमांत म्हणून. तेन्ना तांणी हांणी जॉनांनी कसं करता कोणकी एक इंग्लीश मंत्रवादीक हाडू पेटयता. प्रभुपादाला सांगता तें प्रभुपाद म्हणटा तुमी भगवंताला चरणामृत थंय फापडाची कीर्तन कराची मृदंग वाजयाची म्हणून सांगता. तशीच तांणी चरणामृत फापूण कीर्तन मृदंग करताले हेरदूस त्या भुताची बाधा ना जाता. म्हळ्यार हें कसलें आमकां सांगता म्हळ्यार सादारण नेगेटीव एनर्जी
सगळे कडेन आशा पुरो आमकां कळना ते नेगेटिव्ह एनर्जी कशी आमगेल्या शरिरा वयरी आमगेल्या आरोग्या वयरी परिणाम भूत देव आमकां दिसना पुरो जाल्यार हरिनाम म्हणलें सगळे नेगेटिव्ह एनर्जी काडटा म्हणलें प्रभुपाद आमकां सांगा पुढे आमगेल्या आम्मान नित्य ताळा शब्द तरी मारलेले वास्तू नाका कसं नसले दोष निवारण जाता म्हणून सांगता आशिल्ले नित्य नामसंकीर्तन देवालय जाऊ का म्हणून सांगता तशी तांणी प्रभुपादान सांगिल्लें म्हणून तांणी शिष्य फॉलो करताची त्या भुताचे बाद वचून आराम जाता तें प्रभुपादाले शक्ती नेक्स्ट ते टीटन हस्ट ते गार्डन सोण वच्चे दिवस प्रभुपाद नित्यच भोंवतके भोवन ते रुक्का आनी हांव मिगेल फ्रेंड्साक हांव एकपंद कडे म्हळ्यार आखिरी एक हांव वचून एक राउंड वचून येता म्हळ्यार प्रभुपादाक मनशा वयरी मात प्रीत न्ही प्राणी वयरी न्ही झाड्डा वयरी समीत प्रीती म्हळ्यार हांतू दिसता आसा प्रभुपाद पुरा तोटांतू लास्ट थंय वचून भोवन येतके रुक्कांनी आपडतके पानांनी आपडतके तशी प्रभुपाद वता प्रभुपादान गेल्लेले हेरदूसू बिरुगाळ येवन थंय पुरा कंडेनी पुरा कुडकी जावन के रूकनी पुरा वैरी सकल जातके हे कसले करता म्हळ्यार प्रभुपाद एक महाशक्ती प्रभुपादान कितले काळ ते आशिल्ले तो तितले थंय सेफ आशिल्ले ते प्रभुपादान भायर गेले जाता ते गार्डना पर बिरुगाळ येवन तसल नमने अवस्था जातके जाल्यार प्रभुपाद तांकां सगळ्यांक आपोवन वता प्रभुपाद आनीक कसं म्हळ्यार प्रभुपादाले इस्कॉन मिगेल इस्कॉन आमी हांव सांगिल्लें तशें तुमी शिश्याक आयकुका म्हणून शासन करनाशिल्ले प्रभुपाद सांगता आशिल्ले कसं म्हळ्यार 100% डिसिशन घेवच्याक तांगेले शिश्याक सोडता आशिल्ले प्रभुपाद कसं लाका म्हळ्यार तांणीची पुरा दुड्डू कलेक्ट केलेले सो तांणी देवाल भक्त देवाल सेव करताची सो प्रभुपाद तांगेले डिसिशना मध्यंतू येनाशिल्ले तांकां फ्री सोडता आशिल्लो तुमकां मना आशिल्लें कराची म्हणून तो एक आनशी वयर दोकून ह्याक सुपरवायजन करता आशिल्लो प्रभुपाद अन्ना म्हणके सुपरविजन करता शिवाय तांगेले वयर अधिकार चलासी नाशिल्लो ओ तुमकां कांय गोतना तुमकां तशें करूं नज अशें करूं नज तशें करूं अशें करूं म्हणून सांगना शासन करना अशी प्रितीन अन्ना म्हणके सुपरविजन करता आशिल्लो ते लंडनाचे देवस्थानाचे निर्माण कार्य सुपरविजन करता ते प्रभुपादाले एक व्हड गूण आमी आमगेल्यांत हाडका प्रत्येकांतू नांक घालचें म्हणटा पळय तसलें काम करनाशिल्लो प्रभुपाद आनीक कसं म्हळ्यार डिसेंबर 14, 1969 हे ते लंडनांत राधाकृष्ण देवालय ओपन जाता ते तुमकां माताजीन सांगलां पळयची कशी प्रभुपादाक देवू सहाय करता म्हणलें हे लंडना देवस्थान प्रति देवस्थान ओपन जाताना हे आमकां सादर्श दिसता आमकां प्रभुपादाक कशी देव सहाय करता म्हणून दुड्डू ना जना सहाय ना जाल्यार प्रभुपादाक सक्कड मेळटा त्या लंडनांतू ते लंडनाचे हिंदू संघाचे व्हडलो प्रतिनिधी जावन आशिल्लो दयाळ तो फोन करून सांगता आमगेलो 2 राधाकृष्ण विग्रह आसा तुमी येवन घेयाची म्हणून तशी प्रभुपाद ते विग्रह पळोवचे खातीर ना तो सांगता ताका राधा राणीले बोट एक थोडेची कुडकी जाल्ला प्रभुपाद पळयता ना ना वाड न्ही हांव ते रिपेर ना आमगेले आमी रिपेर करता म्हणून तेन्ना प्रभू सांगता देवालय एक खेळ ते म्हणून सांगून प्रभुपाद ते राधाकृष्ण विग्रह व्हरून थंय व्हरता स्थापन करचे वेळार कसं जाता ते थोड्याची एक खांब्या वयरी ते मुर्ती वयरी एक स्लॅब घाल आसताची ते हालता प्रभुपादाक इमिडिएट कळटा इमिडिएट कोण वचून ते घटी धरून ते पळनाशी राखता प्रभुपाद कितले ताका तितले बल येतके प्रभुपादाक पळय कशी देव राखता म्हळें प्रभुपादाक हंतू आमकां कळटा ते धरून रापकारून मागीर ते
वयर आशिल्ले ते स्लॅब काडून ते राधा कृष्णाक स्थापन करता. यमुना देवी कृष्णा राधा कृष्ण अलंकार करता, स्थापन जाता, पूजा जाता. पुरो प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. आनी तूं कसं कर म्हळ्यार एक 73 वर्स प्रभुपादाक कितले देवस्थान 3 वर्स भितर प्रभुपाद 21 देवस्थान ओपन करता. 3 वर्स भितर 21 देवस्थान प्रभुपाद ओपन करता. प्रभुपादाल एज 73. प्रभुपादाक दिसता आतां इतलें सकट देवस्थान जाल्लें हांव आनी हें देवस्थान हें पुरो सोडून पुस्तक बरोवचें कामाची करया म्हणून मन जाल्यार प्रभुपादाक गोतस तागेले शिश्याक प्रभुपादाले पर्सनल हें सुपरविजन अगत्य आसा म्हणून प्रभुपाद कोरू वचना सुपरविजन करता अशें बुक बरोवचें करता. सो हें फुडली वाराचें रिकॅप माताजीन केला. हांव आयची कसन आमी इन्सिडेंट पळया. आज आमी पळोवचें डिस्कस करचें डिसेंबर 21, 1969. डिसेंबर 21, 1969. डिसेंबर 14 1969 लंडनाचें राधाकृष्ण देवस्थान ओपन जालेलें. सो डिसेंबर 21 म्हळ्यार कितले दिवस ಒಟ್ಟು एक 7 दिवस एक वार भितर प्रभुपादाल प्रयाण खंय बॉस्टनाक प्रयाण करता प्रभुपाद. बॉस्टनाचे लोगन विमान एअरपोर्टार येता प्रभुपाद. ते आमी डिस्कस करूया. नेक्स्ट दोनीचे बॉस्टनाचे बेकन स्ट्रीट म्हळ्यार थंय अनेक देवस्थान ओपन जाता. ताका प्रभुपाद थंय वता. तिनीचे प्रभुपादाले हृदय कसलें प्रभुपादाल हार्ट म्हळ्यार हार्ट कसलें प्रभुपादाल हार्ट कसलें म्हणून तें आमी पळोवया. नेक्स्ट चारीचे फेब्रुवारी 25, 1970 अपास प्रभुपाद लॉस एंजलिस वता. जे जानेवारी फेब्रुवारी इतलेच 2 महिने भितर अपास लॉस एंजलिसाक अपास प्रयाण करता प्रभुपाद. मागीर थंय भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आविर्भाव जयंती दिवस वटसेक एवेन्यू म्हळ्यार कळना 9 देवस्थान ओपन जाता. नेक्स्ट पंचाचे ब्रह्मसंहिता दाखोवन एक रेकॉर्ड येता. नेक्स्ट 6 प्रभुपाद कसला कोप तशिलो प्रभुपादा किता कोप येत तशिलो ते आजी आमी पळोवया. सो डिसेंबर 21, 1969 म्हळ्यार डिसेंबर 14 लंडना देवस्थान ओपन जाल्लें. एक वार भितर प्रभुपाद प्रयाण सुरू करता आनी प्रयाण करून बॉस्टनाचे लोगन एअरपोर्ट थंय येतके थंय कितले जन प्रभुपादाक वेलकम करून राबिली म्हळ्यार 100 पशी चड शिक्षिके ते इंटरनॅशनल एअरपोर्टान वोट सर्वलांचके. मागीर कीर्तनानंद स्वामी ताणें न्यू बृंदावन दाखोवन एक बस एक ट्रक बसने ट्रक के एक ट्रक भरी डिवोटीसां घेवन आयला. 100 जन शिष्य आशिल्लींची मागीर एक ट्रक भरी भक्तां घेवन आयला. मागीर तांणी पुरो 30 जन धोती आनी किरगी ताजे किरगे वयर कोट शिंय तेन्ना डिसेंबर म्हळ्यार शीं पळय तें शिंय ते पुरा घालून आयल्यांचके. चेडूवांक घेवन आयल्यांचके सांज चेडूवांक घेवन आयल्यांचके. पिंगड जन एअरपोर्टांत आयिल्ले जन हें पळोवन आश्चर्य जाता सचके
ह्या कसं एक ट्रकभर जन 100 इथले शिष्य म्हणून प्रभुपाद फ्लाईट येवच्याक वेळ जाता आणि भक्तपुराण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नाम संकीर्तन करताच के हात उब्बारन वैर नांता आसच के म्हळ्यार प्रभुपादाक पळयन अशें मस्त काळ जाल्लें मस्त काळ जाल्लें सो तांकां प्रभुपादा पळोवंक म्हळ्यार एक उद्वेग तशी तांणी त्या पब्लीक प्लेसार आसाची एअरपोर्टार आसाची म्हळ्यार विसरून गेले तांणी भावावेशान कीर्तन करता आसकी नांता आसाची उडता आसाची तेन्ना तेंची पोलीस सकट सांगता की चिकी हगूर हें कराची म्हूण तेन्ना चिकेची हगूर करतात की हरे कृष्ण म्हणून चिके हगूर करतात की तेन्ना विमान येता एरोप्लेनात विमान येता प्रभुपाद इमिग्रेशन त्या सकट जावन चमकून येताना ते वणटेक 6 फीट काळे पेंट घाला की प्रभुपाद दिसना जाल्यार प्रभुपादाला अशी जपाची हात घाललो तशी प्रभुपादाला हात दिसता के हात मात्र हात दिसले सांगता भक्तांकंतू इतली आनंद जाली काय प्रभुपाद दिसना म्हळ्यार ते काळे पेंट घाला प्रभुपाद दिसना 6 फीट तनक प्रभुपादाला हात मात उन्माद स्थिती पावता की त्याने पुरा त्यानं त्या नमने तांगेले संतोषाक लिमिट नाके सकड अशी जय प्रभुपाद म्हणू जय घोष घालताच के म्हळ्यार प्रभुपाद खाली हात मान दिसता प्रभुपाद दिसतना कितली प्रीती प्रभुपादा वयर हांतू कळटा मृदंग करताळ पुरा कीर्तन जतके जन दोळ्या उद्द दाखोवन ते प्रभुपाद पळोवन रडताच की तांणी शिष्य कितले प्रीती पुरा अद्वैत म्हणलो शिष्य रोवन करताळ वाजित के ब्रह्मानंद म्हणल के वैरी सकल उडता आसून रडतास के प्रभुपाद म्हणून बॉबी मारतास के कितली प्रीती तांगेली आमतू कळटा मागीर प्रभुपाद येता कीर्तनानंद स्वामी कसं करता काय खुर्चे वेर उड्डून प्रभुपादाला तनक यो तनक धावून येता काय तसल नमने हें पुरा तेन्ना प्रभुपाद हाजे कावे बಣ್ಣ अवंगल वेस्ट घालून येता प्रभुपाद सक्कड तागेले आध्यात्मिक चरणू तांगेले पळोवन प्रभुपाद भारी खुश जाता प्रभुपादाक जय घोश घालताची पुरा जन तेन्ना थंय रेस्ट रुमांतू एक कावी बಣ್ಣ अवंगल घालून प्रभुपादाक बसशाक तांणी अरेंजमेंट करताची तेन्ना परमानंद नो बृंदांद तागेले तेन्ना जाल्लेले चेल्या चेडू फस्ट इस्कॉना चेल्या चेडू कितें ताका घेवन प्रभुपादाला आशिर्वाद घेता प्रभुपाद भारी खुश जाता प्रभुपाद हसता निमगिता हयग्रीव केस म्हणून हयग्रीव येता सगळ्यांक नाव घेवन सगळ्यांक विचारसिता प्रभुपाद हांतू कळटा प्रभुपाद तेन्ना पुरा सकड ते कॅमेरा धोवन पुरो रिपोर्टरांनी लगता की ह्या कोण बा वो काय एक पॉलिटिशियन की अशी म्हणून लेखतात की वो कोण की व्हडले पॉलिटिशियन आसता ताका तर ह्या नमने जन सेरवलाच म्हणून पुरो सकता रिपोर्टर सांगता तेन्ना प्रभुपाद उलयता इम्पॉर्टंट प्रभुपादान हें सांगिल्लें उतर भारी इम्पॉर्टंट प्रभुपाद सांगता आमी गुरूक देवा म्हणकेची पूज करता जाल्यार गुरून हांव देव म्हूण लेखूनच तेन्ना तो लेखले तरी जाल्यार तो निष्प्रयोग जाता निष्प्रयोजक म्हळ्यार कसले कामाक येना तो गुरून केन्ना हांव देव म्हूण लेखूनच आमगेल प्रार्थना कसं म्हळ्यार हें कृष्ण प्रज्ञे एक धार्मिक पंथ म्हणून लेखूनच हें एक सायंटिफीक नॉलेज हे कृष्ण प्रज्ञे म्हळ्यार सायंटिफीक नॉलेज हें शुद्ध भगवत प्रेमाक आमकां व्हरता
पुढे हे चिल्ल्यो रिपोर्टरांनी सांगतास प्रभुपाद भाषण दितास हांगा अशी पुरे चेल्ली तांकां पुढे कृष्णाला नांव गोतनाशिल्लें कोण म्हणून गोतनाशिल्लें तांणी सहज जावन हे स्वीकार केला पण हे भारी सहज आमगेले कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट पण म्हाका आतां प्राय जालें हांव मरत तरी हे चेडू खंडीत हे कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट कंटिन्यू करताची म्हणून म्हाका खंडीत जाला आजी हे कसं म्हळ्यार कोणाल हृदयांत जाल्यार कृष्ण प्रेम जागृत करची हे कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट म्हणून प्रभुपाद थंय सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगून जाता उठयता मागीर प्रभुपादाक व्हरूंक एक लिमोसीन म्हणलें एक कार येता लिमोसीन म्हणलें कार येता मागीर पुरा कीर्तनानंद स्वामी ब्रह्मानंद सत्स्वरूप पुरुषोत्तम सगळे प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು ಬೇಯಿಸನ್ వచ్చి तांकां एक भारी आनंद कितलीकी काल नंतर प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು संग मेळ्ळा म्हणलें भारी आनंद तांकां तेन्ना तांणी खंय वतात म्हळ्यार प्रभुपादाक घेवन वताची वचून जातरी हांगा ते हांव सांगेल खंय देवस्थाना थंय आपोवन व्हरता प्रभुपाद मध्ये निमगिता बॉस्टन बेकन स्ट्रीटाचे देवालय बॉस्टनांतू बेकन स्ट्रीट म्हणून आसा थंय आशिल्ले देवालयाक प्रभुपादाक आपोवन व्हरताचे थंय भक्त पुरा भारी खुशेन प्रभुपादक रक्ता आशिल्ली कार देवस्थाना एद्रा राबता प्रभुपाद गंभीर आरे वतके आनी थंय प्रभुपाद हासता थंय तांचे सकड अरेंजमेंट्स पळोवन प्रभुपाद भारी खुश जातके मागीर दोनी माळेर देवस्थान आसता ಒಟ್ಟು एक 150 जन आसता जन आसता प्रभुपाद पुजा स्थळ वता थंय मखमल म्हळ्यार शिंया दिवस न्हू आमी स्वेटरान घालता पळय तशी मखमल म्हळ्यार दाट आंवगालाचे ड्रेस घालून राधा कृष्ण विग्रह पळयता चैतन्य महाप्रभू तांगेले पंचतत्वाचे पळयता जगन्नाथ सुभद्र बलराम तांगेले विग्रह पळयता सो भारीची चंद कोण तांणी दवरन आसता मागीर पूज करचे आरती करची पुरा पॅराफेनिया त्या पुरा सकट पळयता सकट सिस्टमॅटिक दवरला पळोवन भारी खुशी जाता प्रभुपाद एक कुडा दाखोवन थंय एक कुडा वता प्रभुपाद सांगता आनी एक पॉयंट प्रभुपादान सांगिल्लें आमी उडगास दवरून घेवका प्रभू सांगता तुमी हे देवता विग्रह आनी आयदन हे पुरा तुमी तरी क्लीन दवरली तरी जाल्यार देवा पूज करचे देवा प्रसाद करचे आयदन क्लीन दवरचे देवस्थान क्लीन दवरचे देवता विग्रह क्लीन तरी दवरले जाल्यार तुमगेले हृदय स्वच्छ जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद साधारण आमी भायल मनीस लेखताचे अयो आमकां पूज करचे रायट ना न्हू पुरा जेंट्साची पूज करता आमकां रायट ना आमी खाले आयदन घासूचे रांदप करचे अशें म्हणना प्रभुपाद सांगता आयदन तरी घाशिल्ले देवा पूज केले आयदन घातले आमगे हृदय स्वच्छ जाता म्हणून सांगता आनी देवता विग्रहांनी पुजाचे पुरा आयदनांनी क्लीन केले शायनींग येव तशी क्लीन तरी केली तर जाल्यार तो भक्त गुरुले हृदय क्लीन करता तशें केल्यार गुरुल हृदय क्लीन जाता म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगता सो तुमी हे येद्रा आसचे डिटीज हे विग्रह स्वता कृष्ण थंय राबला म्हूण लेखून तुमी पूज करका म्हणून सांगता ते देवा राधा कृष्णा घालेले ड्रेस भारी खुश जाता प्रभुपाद कोण केलेले अशें म्हणून निमगिता प्रभुपाद मागीर प्रभुपाद जाले ते भारी खुश जाता ते देवस्थान नेक्स्ट प्रभुपादाल हृदय कसलें म्हणून हांव सांगिल्लें प्रभुपादाल हृदय इस्कॉन मुद्रण हें प्रिंटींग प्रेस प्रभुपाद सांगता आमगे हृदय कसन म्हळ्यार इस्कॉनाचे प्रिंटींग प्रेस मिगेल हृदय म्हणून सांगता प्रभुपाद त्या पळोवच्याक वता प्रभुपाद
सो ते सकलचे सेल्लरांतू प्रिंटींग प्रेसाचे अरेंजमेंट्स आसता. प्रभुपाद देवन वता, ते पळयता, पुरा कट करचे, कागद कट करचे, यंत्र प्रिंट करचे, पुरा यंत्र पुरा सकट पळयता. प्रभुपाद भारी खुश, बेश बेश म्हणता, भारी सुपर, लायक तुम्ही करता असंच काम म्हणून सांगता. तुम्ही केन्ना हे मेशिनरी पुरा क्लीन करून दवरला, मस्त काळ येता हे म्हणून सांगता. तो सांगता प्रभुपाद, भक्त सांगता, तू हे तुझी इस्कॉनाचे हृदय ना, हे प्रिंटींग प्रेस मिगेल हृदय म्हणून सांगता प्रभुपाद. तसे प्रभुपाद या प्रिंटींग प्रेसांनी पळोवन भारी खुश जाता. प्रभुपाद सांगता, हे प्रिंटींग प्रेस हे रब्बनाशी 24 hours काम करका सांगता. तुम्ही हे प्रिंटींग प्रेस लायक तरी चलिता जाल्यार हांव 2 महिन्यांत एक पुस्तक हांव भायर हाडच्याक हांव बरयता म्हणून सांगता. तशी प्रभुपाद सांगता संकीर्तन अनेक पॉइंट आम्ही उडगासतो. प्रभुपाद सांगता संकीर्तना आणि बॅक टू गॉड हेड आणि ह्या पुरा सकड प्रभुपादाले बुक्स वांडचे हे आमगे कृष्णा कॉन्शियसाचे मेन काम म्हणतात. प्रभुपाद फर्स्ट इम्पॉर्टंट काम कसं म्हळ्यार संकीर्तना आणि बॅक टू गॉड हेड पत्रिका आणि प्रभुपादाले बरेल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करचे मेन काम आमगेले कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंटाचे. देवस्थाना पूजे दोन्हीचे म्हणून सांगता प्रभुपाद. मेन आम्ही कृष्ण संकीर्तन आणि कृष्णा कॉन्शियसाचे बुक वांडचे डिस्ट्रीब्यूट करचे मेन काम म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता. बॅक टू गॉड हेडाचे 50,000 ह्या प्रती प्रिंट करून तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करका म्हणून सांगता. प्रभुपाद सांगता हांव अशी करता की प्रति म्हयन्या 15 टेप आणि 300 बरयलेले हातान बरयलेले बुक हे हांव करता म्हणून सांगता. प्रति म्हयनो 15 टेप आणि हांव 300 पेजेस हातान बरयलेले हांव तुमकां प्रिंट पेटयता. तुम्ही प्रति 2 महिन्याक एक पुस्तक भायर हाडका. मागीर वर्षाक 6 पुस्तक भायर येवका. तशी कडे पक्ष म्हळ्यार 60 बुक पुणी तुम्ही हाडका. आणि अशी तुम्ही 10 वर्स तरी काम केल्यार आमकां सगळो दिवस काम आसता. 24 hours काम आसता. तुम्ही अशी काम तेन्ना पुरो ते प्रिंटींग प्रेसाक काम करतले भारी आमकां भारी खुशी अशी काम करचे भारी खुश म्हणून सांगता. प्रभुपादाक भारी संतोष जाता. नेक्स्ट February 25th 1917 लॉस एंजलिसाक प्रभुपाद प्रयाण करता. February 25th पळय डिसेंबर 21 प्रभुपाद हांगा बॉस्टन वता. बॉस्टन दक्कून February 25th 1970 हांगा थंय कसं जाता म्हळ्यार बॉस्टनांतू शीं आमचो वेदर लायक ना. पावस येता, पावस राबल्यार स्नो पडटा. स्नो राबल्यार पावस येता. प्रभुपादाक एक डिसेंबर म्हयन भितर प्रभुपादाक शिंकी शैत्य पुरा जाता. ते खातीर प्रभुपाद बॉस्टना दखून लॉस एंजलिस वचच्याक आलोचन करता. तशी February 25th 1917 प्रभुपाद लॉस एंजलिसाक प्रयाण करता. लॉस एंजलिसाक वतना प्रभुपाद भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले आविर्भाव म्हळ्यार कसं न्हय जल्लल दिवस. जल्लल दिवसाचे जयंती दिवस प्रभुपाद थंय वटसेक एवेन्यूचे थंय 9 देवस्थानाक वताचे. वटसेक एवेन्यू लॉस एंजलिसांतू वटसेक एवेन्यू म्हळ्यार कडेन देवस्थान
ओपन जाता प्रभुपाद थंय वता. रूम आनी तितले क्लीन नाशिल्ले प्रभुपाद व्हड देवस्थान खाली खाली आशिल्ले. पोरणे देवस्थाना दाखून पुरा ह्या देवस्थाना पुरा सकड हाडताची व्यासासन हाडताची फोटोनी दवरताची. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराले फोटो दवरताची. हरे कृष्ण कीर्तन करताची. प्रभुपाद भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराले म्हणजे आविर्भाव न्हू मॅम. सो आरती करता प्रभुपाद कशी गुरुल फोटो कशी फूल घालका म्हणून प्रभुपाद तांकां शिकयता. तशे प्रभुपाद सांगता अनेक पॉयंट पळयाचे. प्रभुपाद सांगता गुरुल फोटो येद्र राबून गुरु येद्र राबून सांगता गुरु म्हाका तुका दिवचे मिगेला कसले ना जाल्यार मिगेला आसचे मिगेल शिष्याले शिष्याची तुका हांव समर्पण करता म्हणून सांगता प्रभुपाद. गुरु गुरुका कसं नाही काणीक दिता शिष्य ते शिष्याला नाव पुरा प्रभुपाद वाजून सांगता की आणि गुरुका समर्पण करता. म्हळ्यार आविर्भाव दिवस प्रभुपाद तागेल शिष्यांक आपल्या गुरुका समर्पण करता. प्रभुपाद बैसून ते तागेल गुरु महाराजाले व्यासासनाचे चिके सकल बैसून प्रभुपाद सांगता कशी तागेल गुरु महाराज जीवन चरित्र सांगता. ताणें प्रभुपादान कशी फर्स्ट टायम गुरु महाराजाक भेट दिलेले. गुरु महाराजान कशी इन्स्ट्रक्शन दिलेले तुम्ही इंग्लिश गोतशिले आनी इंग्लिशान पाश्चात्य देशान तुवें कृष्णा कॉन्शियस प्रचार करता म्हणून सांगिले. म्हणून सांगिले पुरा सांगता प्रभुपाद. सांगता एक कसं म्हळ्यार अनेक पॉयंट प्रभुपाद शिष्या सांगता हे व्हड आशिल्लें देवस्थान तुम्ही कृष्णाल सेवेक उपयोग करका. हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान आमकां एक हे उडगर जावन दिला. आनी केन्नाय हे दुडवा खातीर ना हे आस्ती खातीर आमी आश करूं नज मोह करूं नज. आनी ह्या जाग केन्नाय जनाक कृष्णा कॉन्शियस प्रीच करूंक यूज करूंका म्हणून सांगता. आनी सांगता रडत के प्रभुपाद प्रभुपाद रडतके म्हळ्यार कितले कश्टां प्रभुपादान हे केलेले म्हळ्यार प्रभुपाद रडतके. तशी प्रभुपाद विंगड ते बिल्डिंगा पुरा विंगड विंगड जाग्यार वता सकड वता पुरा जाल्यार अनेक प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार ह्या बिल्डिंगाचे रेट कितले म्हळ्यार $2,25,000 के. $2,25,000 $50,000 कुले दिवका म्हण आसके खंय दुखून हाडचे. प्रभुपाद అలాగే बुक्काचे दुड्डू आमचे $10,000 मात आशिल्ले ते पूर्ण बुक प्रिंट करूक यूज करका दुड्डू खंय दुखून हाडचे. प्रभुपाद सकड लॉस विंगड पुरा सेंटरा सकड मेसेज पेटयता प्रभुपाद तुम्ही आनी ह्या बिल्डिंगाचे व्हड बिल्डिंगा ह्या बिल्डिंगा सकड पिक्चर आनी फोटो आनी पेटोवन ह्या तुम्ही हाका सकड कॉन्ट्रिब्यूट करका म्हणून सांगता. आनी ह्या भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जन्मदिवसा दिवस एक सिस्टमॅटिक आनी कानूनबद्ध जावन एक हे इस्कॉन केंद्र जाता म्हणजे विंगड पुरा इस्कॉन भाड्याक घेवन आसता. हे एक स्ವಂತ कट्टड प्रभुपादाले फर्स्ट कट्टड जाता. ह्या तशी तांणी पुरा सगळं दुड्डू ओटकोन पेटयताची ह्या बिल्डिंग घेताची पुरा. मागीर एक्चुअली हे चर्च आशिल्ली दिसता. चर्च आशिल्ली पुरा सकल प्रभुपाद सांगता हे कृष्णाल एक पॅलेस जेवका ह्या बिल्डिंग मेळ्ळे कृष्णाल पॅलेस जेवका म्हणून प्रभुपादा कितले उत्साह के आनी सांगके हांव राबचे मिगेले रूम आनी तुमी हांगा डिसायड कराची आमी देवस्थान हें कोरया म्हणून प्रभुपादान केन्नाय सान आसतना सांगचे आशिल्लें. हांव मल्लिकाले कलकत्ता तो मल्लिकाल तांगेल व्हड घरा आसता आशिल्लो थंय हें आशिल्लें कसो
अमृत आशिल्ले न्याल आशिल्ले मागीर ब्लू कलराचे ओणत आशिल्ली हें पुरो सांगचें आशिल्लें त्या उडगास दवन के प्रभुपादान सांगिल्लें उडगास दवन हांगा प्रभुपादाल रूमाक तांणी तशीची ब्लू पेंट करता के शिष्य पळय शिष्य आमगेले गुरूक खुश करका म्हणलें तांगेले एक तपना पळयाची तांणी ब्लू पेंट ब्लू ह्या पेंट घालता के आनी प्रभुपादाक प्रिती जावका म्हणून ऑरेंज कलराचे स्क्रीन घालून भारी ते प्रभुपादाक भारी खुश जाता के प्रभुपादाक गुरु खुश करका म्हणलें शिष्यांक केन्नाय आसका ते आमी गुरु ऋण गुरु कसं काम केलं खुश जाता म्हणाल केन्नाय शिष्यान आलोचन करका म्हणाले ह्या इन्सिडेंटान आमकां कळटा तशी तांणी आमगेले गुरु कशी खुश करका म्हणाल केन्नाय तांणी आलोचन करता आशिल्लींची तशी प्रभुपाद कशी हांतूळ घालचे म्हणून शिकयत के कशी हांतूळ घालून कशी कवळचे तांकां गोतना ते हांतूळ घालून कशी कवळका म्हणून तांकां शिकयत के प्रभुपाद सांगता के तशी प्रभुपाद भारी खुश जाता हें आमकां स्वताची आमगेले संत कट्टड म्हळ्यार एक बिल्डींग म्हळ्यार नाशिल्ली हें आमगेले संत बिल्डींग जाल्लें हें एक मादरी जेवका एक मॉडेल जेवका सब पूरा इस्कॉनाचें एक मॉडेल जेवका हांगा पुजा विधान प्रत्येक मॉडेल जेवका सांगता प्रभुपाद हांगा कशी आसका देवा लागीं येद्राक 2 बागेल आसका मागीर विष्णूल चिन्ह आसका शंख चक्र ते चिन्ह आसका कशी व्यासासन कशी डिटीची म्हळ्यार विग्रहाचे येद्राक कितले दूर आसका हे पुरो सकड प्रभुपाद सांगता वयरी लॅमिनेटेड लायट्स आसका चंद डेकोरेटीव जावन डेकोरेटीव आसका म्हणून सांगता प्रभुपाद विग्रह हाडका म्हणून करता विग्रह ल सियेंग बुलवाद म्हणून बुल के ल सियेंग बुल थंय देखून मेरवणी कोण विग्रह हाडटा के विग्रहान स्थापन करता प्रभुपाद सांगता देवस्थानांत राय कोण हे देवता विग्रहाची रायो आनी हे देवस्थाना सकयल रावपी जन पुरा ते देवाले सेवक सो देवस्थान म्हळ्यार एक पॅलसी आसका वय आमकां प्रिचींग करूं खातीर आमकां देवालय अगत्य आसा कसो लाका म्हळ्यार प्रभुपाद सांगता आत्ता युगांत तपस्सू रान्ना वचून तपस करचें म्हळ्यार कोणाक कळना आनी तांतूय हे पाश्चात्य जन तांकां हें आध्यात्मीक जीवन करता म्हळ्यार खंडीत आयकनाचे सो त्या खातीर एक रुखा सकल नाका एक मैदानांत बैसून प्रिचींग करता म्हळ्यार जायना त्या खातीर आमी डिवोटीसांक अनुकूल जावं तशी चंद कोन पिसफुली प्रिचींग आयकूत तशी तसले सिच्युएशन आमी क्रिएट करता केलो हांगा डेल्लींत आनी पुरो पळोवका एसी घालताची कसं लाका म्हळ्यार आयिल्ल डिवोटीसाक तांकां कुली जावन भागवत श्रवण करता किर्तना पार्टिसिपेट करता म्हणून अबा शाको 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 म्हणून भायर धांवची तशी आशा नज तसल कंडिशन पुरा डिवोटीसा दिवका म्हणून डेल्ली इस्कॉनान पुरो आसा तशी हांगा प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार ह्या आमगेले देवस्थान आयिल्ल जनाक अनुकूल जावन आसका तशी आमी देवस्थान मेंटेन करता आनी भक्ती योगाचे क्लासेस चोरका आमी भक्ती योग जावचे सकड इन्विटेशन एडवर्टायजमेंट दिल्ला रे हे क्लीन आशिल्ले देवस्थान आनी पळयल्यार तांकां एट्रॅक्ट जाता सो तेन्ना आमी मस्त जनांक शुद्ध करीत परिशुद्ध करीत वैरी हाडयत म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपादान कितले कसलं एक प्लॅन पळय कसलं देवस्थान जेवका कसलं देवस्थान क्लीन करका इस्कॉन कसलं तितले एक 5 स्टार हॉटेलशी आसता कोण कसं सांगता ती प्रभुपादान मेंटॅलिटी कशी आयिल्ल भक्तांक आरामेर बसून आयकूत तशें आसका म्हणून प्रभुपाद सांगता
त्यांना प्रभुपाद सांगता देवस्थाना राबचे भक्त तांणी कशी राबयता खंय जाल्यारी न्हिदो येता खंय जाल्यारी राबयता निजांतन देवस्थान आसचे कोण भायर देखून भक्ती येता पळय तांगेल खातीर देवस्थाना भितर राबची भक्तांक तांणी तसले फॅसिलिटी जेवका म्हाका आराम जेवका म्हाका व्हडली रूम जेवका तस कडेन एक्सपेक्ट करूनच हांव पळयलें अमोघ लीला प्रभून कितले सपूर रुमांत अमोघ लीला प्रभू रूम म्हळ्यार एक मनशान न्हिदो येता तितलेची तितले सपूर रुमांत अमोघ लीला प्रभू राबता तशी भक्तांक देवस्थानांत आमकां व्हडलेलाक अनुकूल जेवका तस कडेन एक्सपेक्टेशन करूनच भायर देखून डिवोटीसांक आमी चंद करून पळोवका म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना सांगता मिगेले जाल्यार मिगेले ह्या आध्यात्मीक चेडूमा खातीर तांणी भक्तीपूर्वक सेव करची तस जाल्यार एनवायरमेंट हांव खंडीत तांकां क्रिएट करता म्हणून प्रभुपाद सांगता ते तशी निग्लेक्ट करूं ना मिगेले आध्यात्मीक चेडूमाल राबची कंडिशन तशी निग्लेक्ट करूं ना तांकां लायक फॅसिलिटी दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद कशी प्रत्येकल्याले केअर घेता म्हणलें हांतू कळटा प्रभुपाद जाल्या मागीर प्रभुपाद सांगता हांगा देवस्थाना वयर एक गार्डन करका म्हाका गार्डनांत बसून जप करचे गार्डना बसून प्रिचींग करचे भागवत सांगचे हे सकट म्हाका भारी खुशी म्हणून सांगता तशी करंदर म्हळ्यार शिशू ते वयरी टॅरेस गार्डन करता की प्रभुपादाक प्रभुपाद सांगता हांव ल्हान आसतना आमी माळे वयरी मिगेल आम्मा गार्डन करता आशिल्ली आमी थंय मिगेल आम्मा थंय व्हरून हांव व्हरता आशिल्ली हांव थंय खेळटा आशिल्लो भारी प्रीती म्हाका म्हणून प्रभुपादान सांगून आशिल्लें ते आतां कुडग आशिल्ली तशी प्रभुपाद खुश जावचे करे ते गार्डन टॅरसांनी करता की प्रभुपाद तशी प्रभुपाद 1970 मे म्हयन्यांत उत्तर अमेरिका आनी युरोप आशिल्ले 26 देवस्थानाचे प्रति जनाक प्रति प्रेसिडेंट म्हळ्यार अध्यक्ष प्रति देवस्थानाचे प्रेसिडेंटाक येवन हांगा येवका म्हणून लेटर बरयता 26 सेंटर पळयाचे कितले जाल्यार 26 सेंटर जनाक प्रेसिडेंटा येवन तुमी हांगा येवन पळोवका हे एक मॉडेल देवस्थान ते आयिल्ले जन कोण के जाल तितले एक 20 देखून 30 भितर वयले पुरा शिष्य 20 देखून 30 कितले तांणी पुरा सकट कशी मॅनेजमेंट करचे कशी मेंटेन करचे पुरा सकट प्रश्न घेवन पेन पेपर पुरा सकट बुक्कनी घेवन सकट आयिल्ले कशी करका कलरिंग कशी करका कशी क्लीन करका कशी मेंटेन करका कशी कीर्तन सांगका कशी पुरा सकट फक्त पर्सनल विषय पुरा सकट तांणी निमगून बरोवन घेवन वताचे तशी हांतू प्रभुपाद सांगता लॉस एंजलसाची हें एक जागतिक केंद्र म्हळ्यार एक एनलायटिंग हें सेंटर जाता हें सकट जनाक कशी मेसेज कशी देवस्थान मेंटेन करता म्हळ्यार एक हें मॉडेल जाता सिडनींतू टोरंटोंतू हॅम्बर्गांतू बर्कलींतू पुरा जन पुरा आयिल्ले पुरो थंय देखून पुरो जन येवन पळोवन सकट बरोवन घेवन प्रश्न पर्सनल प्रश्न निमगून पुरा करून वताचे तशें प्रभुपाद संस्कृतान मंत्र कशी पठण करता म्हळ्यार एक भक्ताक मार्गदर्शन दिता की सूर्योदया फुडेंची उठान हें करता मंगळारती करता म्हणून ते सकट तांकां पुरा कशी मार्गदर्शन दिसता सो कोण हांगा आशिल्ले डिवोटीस कोण कोण मंगळारती जो दर्शनार्थी अटेंड करनी दर्शनार्थी कोण अटेंड करनी लाईव्ह करनी माताजी आम्ही लाईव्ह ऑनलाईन पण
ऑनलाईन पळय अटेंड केलं हय लाईव्ह कोणी अटेंड करनी वा ना आम्ही करनी हो वताची केला ಮತ್ತೆ केला केला माताजी वृंदावना केला वृंदावना गेल्लेल ओके तेवढं केला हम्म वृंदावतानी आम्ही वृंदावन गेल्लेल तेवढं वय वा वय वय कोर्स सो दर्शनार्थी पुढे कसं घालताची सांगाची अय्यो या पदा क्वेश्चन असलेलं राव सांगा माताजी आ कोणी सांगता वा म्हणाली दर्शनार्थी बशी पुढे दर्शनार्थी पुढे देवाक ओपन केलं कसं घालताचे ಗೊತ್ತಾ म्हळ्यारे कसं म्हळ्यारे इवन आम्ही घरकडे दर्शनार्थी म्हळ्यारी एटलिस्ट दर्शनार्थी ना जाले ಇದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳೆ ಪುಣಿ ಸಕಾಣಿ ಗಲ್ಕ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ब्रह्मसंहिता ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ हे रेकॉर्ड प्रभुपादाक मेळटा ह्या तुम्ही ह्या देवाक अलंकार कोण ना सकाळी मंगळारती वेळार ते घालीस जाता इतली आनंद जात की ते रेकॉर्ड प्ले जाता आणि देवा पळयतना देवाले सुंदर आभरण सुंदर ड्रेस घालेले ते राधा माधवाक मायापुरा पळयतना इतली खुशी जाता की तितली खुशी जाता सो ऍक्च्युअली आम्ही सगळं ऑनलाईन डिवोटीस जाल्यार निजांतन तुमकां चान्स मेळ्ळें तर जाल्यार बदाच हांव तुमगेले घरा कडेन येवन कोरक आशिल्लें म्हूण म्हाका तितलें आश जाता आमगेले शिक्षा गुरूनी आमकां येवन घरा कडेन येवन कशी मंगळारती करता कशी या गोविंदम आदिपुरुषम कशी घालका कशी करता म्हणून पुरो आमकां शिकयलेलें आशिल्लें आमगेले शिक्षा गुरू तशी प्रभुपादाक ह्या संगीताचो रेकॉर्ड मेळटा जॉर्ज हॅरिसनान दाखून रेकॉर्ड येता हाका हे रेकॉर्डाक गोविंदा म्हळ्यार ब्रह्मसंहिताचे गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी म्हळ्यार हे रेकॉर्ड मेळटा प्रभुपाद हे रेकॉर्ड आयकून आनंद परवश जाता की प्रभुपाद आंग पूर सगळं खडखडेत की हे आयकून तुम्ही तरी बदलचे तरी ऐकले आमकां ते फिलिंग्स येता देवा येद्राक देवा ओपन कल सता हे रेकॉर्ड तरी ऐकल म्हणसल्यार आमकां तसले कंपनी येता प्रभुपाद दोळ्या दखून धाराकार उद्दा येता की प्रभुपादाली एक भावातिशी ह्या पळोवन तांणी शिष्य पुरे सकड तांणी रडतात की प्रभुपादाले या भावाती रेख पळोवन पळोवन नाम संकीर्तन करताच की प्रभुपादक अशी जात की ते रेकॉर्ड एक 2 सेकंदाच दिसता 2 मिनिटाच की रेकॉर्ड ते आयकून प्रभुपाद क्षणगणे म्हळ्यार केदन कशी सूर जाल्यार कशी बंद जालां म्हणून तशें दिसना की प्रभुपाद तितले खुश जात की प्रभुपादाक हे रेकॉर्ड आयकून प्रभुपाद जय प्रभुपाद म्हणून सक्कड शिष्य पुरा या करता की जय घोष घालता की त्याने प्रभुपाद सांगता हे पुरा मिगेल सेंटरांत सकाळी आणि दर्शनार्थीक सक्कड देवस्थानाक घालका म्हणून सांगता प्रभुपाद देवस्थान देवाचे स्क्रीन ओपन जाल सता गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी गोविंदम त्या सांगील कोणे यमुना देवी यमुना दासीन तीन सांगील पुरा जन तशी प्रभुपाद संतोष जाता आज प्रति इस्कॉन सेंटरांत घालता आम्ही घरकडे कोर येता सकाळी देवा स्क्रीन ओपन करताना गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी म्हळें कीर्तन घालून देवा तरी मंगळारती केले तरी जाल्यार इतले आनंद जाता की सांगचे म्हाका सांगू जायना तितले आनंद जाता ते पुरा फॅमिली मेंबर्सान मेळून करता आनी डिवोटीस आसका आमकां आमगेले शिक्षा गुरू
आम्ही प्रति वारा एकक्ल्यार घरकडे मंगळाती येत आशिल्ली शिक्षा गुरू ಎಲ್ಲ ಹಂಕ ಅದಕ್ಕೂ आम्ही त्यांना बनरघट्टा रोडार आशिल्लींची अरिकेरे मैकोलेट म्हणून IIM नंतर म्हळ्यार जयनगर साऊथ बँगलोर अरिकेरे मैकोलेट थंय आमगे शिक्षा गुरू येवन यलहंका दाखून येवन त्या थंडेक वाऱ्याक येवन आमकां मंगळा आरती कशी करची म्हणून शिकयत आशिल्लो तेन्ना ह्या कशी घालका कशी करका कशी आरती करका कशी गुरुपूजा करका कशी तुळशी आरती कशी करका प्रति एक आमगे शिक्षा गुरून शिकयलेले आजी तोच मिगेल कनई गिरिधार प्रभू मिगेल शिक्षा गुरू आतां मिगेल धुवेन आशिल्ले सेंटराक येता आसा येवन हांगाय प्रिचींग करता आसा अपास म्हाका कितले 15 वर्स नंतर की अपास मिगेल शिक्षा गुरू अपास हांगा येता आसा प्रति वारा एकक्ल्यार घरकडे सत्संग करता आसा मिगेल शिक्षा गुरू म्हळ्यार ह्या कोणी दाखयल शिवाय ह्या कळना आमकां दिसता करतना ओ म्हाका करूं येता म्हणून जाल्यार चिकेची एक कोणाले एक डायरेक्शन अगत्य आसता खंयची एक सिनियर डिवोटी ना टेम्पल डिवोटी तांणी शिकयल्यार आमकां समजी आमगेले डाऊट पुरो आमी क्लियर करूं जाता तशी तुमी एक टेम्पल डिवोटी मेळून तुमगेले घरकडे कशी गोविंद मादिपुरुषम घालून कशी आरती करका म्हणलें ना खंय जाल्यार तुमी अटेंड जाव येता घरकडे देवस्थान वचन जाल्यार एटलिस्ट तुमगेले एरियांत एक डिवोटी घरकडे मेळून 4 गंटे ना जाल्यार एटलिस्ट 5-5:30 मंगळा आरती अटेंड जावन ह्या कशी हाजी आनंद घेवका म्हणून हांव तुमगेला विनंती करता हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय शिल गुरुदेव की जय